Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco, and Purur. Book your seat today. Limited seats available. गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या तिन्ही राज्यांच्या जे म्हादयचे उदक त्याची वाटणी जाल्लेली आसा, तर त्या संदर्भात हो जो अवॉर्ड आसा तो अवॉर्ड म्हादई अवॉर्ड जो आसा त्याची अंमलबजावणी करपा खातीर म्हादई प्राधिकरणाची नियुक्ती केल्ली. ह्या म्हादई प्राधिकरणाची नियुक्ती केल्या उपरांत PM स्कॉट नावाचे जे अधिकारी असले ते म्हादई प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून काम करताले. आता सरकारान ह्या 1 जून पासून नवीन अध्यक्ष नियुक्त केलेलो आसा, कित्याक PM स्कॉट निवृत्त जाले आणि त्याच्या उपरांत अजयगेसन रंगस्वामी हांकां केवळ 7 दिसां खातीरूच अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केलेले. आता पूर्ण वेळ अध्यक्ष म्हणून कार्यकाल जो आसा तो सांबाळच्या खातीर DS चास्कर हांची नियुक्ती जाल्लेली आसा. एकंदर म्हादई प्राधिकरणाची जी स्थापना आसा, जो लवादान निर्णय दिल्लो आसा त्याची अंमलबजावणी करपा खातीर जलशक्ती मंत्रालयान स्थापन केल्लेलें आसा. एकंदर हे प्रवाह प्राधिकरण जे आसा म्हादईच्या पाणी वांटपा संदर्भात देखरेख करपा खातीर अंमलबजावणी करपा खातीर स्थापन केल्लेलें आसा. तो एक कागदी घोडो जाल्लो आसा गोंया खातीर. गोंयच्या हिताची आणि गोंयच्या एकंदर म्हादई विशयाची जाणीव असलेल्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करप चडांत चड गरजेचें आसा. DS चास्कर आता अध्यक्षपदाच्या आपल्या कार्यकालान गोंय, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या 3 राज्यांक जो लवादान निकाल दिल्लो आसा त्याची अंमलबजावणी करपाच्या नदरेंतल्यान कशा पद्दतीन पावलां मांडटा आणि एकंदर कर्नाटकाच्या बेकायदेशीर कृत्यांक कशा रितीन आळो घालता हे आता आमकां पळोवपाचें पडटलें.